More
सतमंता देवाक सर पदवेदार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावरील गर्भी संभवलो ओंकार मरेतान जल्मलो पांच प्रकाल ताणें कस सोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्यांमध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्यांनी आनी मेल्ल्यांची मुन्सीप करूं येतलो सतमंतान पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेन बेळे देवाचे माये आमा बसोवंक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेन बेळे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेन बेळे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक मोगाच्या न्हू तेरसाच्या ह्या पयल्या खणांत आमच्या राष्ट्राच्या भद्रते खातीर मागया. आमच्या राष्ट्राच्या गडी लागशिल्ल्या राष्ट्रां आनी आमच्या राष्ट्रा मदें शांती उपजावन झुजाची भिरांत निवारच्या खातीर आनी आमच्या देशाचें संरक्षण करच्या सर्व सोजरां पासत आनी तांच्या भद्रते खातीर आनंदाचो पयलो मिस्तेर सोमी जेजू जिवन जाता हो आमी भेटोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेन बेळे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेन बेळे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेन बेळे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेन बेळे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेन बेळे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेन बेळे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेन बेळे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेन बेळे देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. बगेवंती मरिये देवाची माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. बगेवंती मरिये देवाची माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी सदां आनी सदां सर्वथा. आमेन. हे मोच्या जेजू, आमच्या उज्यांतले आमकां निवारण तुजी काकुतीची अधिगस आसल्या सरकार वन पाय. तेरसाच्या या दुसऱ्या खणांत आमच्या देशाच्या आडाळत्या वेवस्थे खातीर मागया. आमच्या देशाच्या सर परजेचें स्वातंत्र्य आनी अभिवृद्धी आमच्या सरकाराच्या निर्मोळ आनी जबाबदाऱ्याच्या आडाळत्यांत आटोपून आसा आसता आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी प्रामाणीकपणान, नितीन आनी निस्वार्थपणान बरें आडाळतें चलोवन राष्ट्रपिता महात्मा गांधीन दिल्ल्या मौल्यांच्या परजळान आडाळतें चलोवंक तांकां देवातावन सकत मेळच्याक दुसरो मिस्तेर आमी अर्पुया. दुसरो मिस्तेर सुमी जेजू सर्गार सडटा. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकयल्या बक्षिता, तशें आमची पापां भोगोस, आनी आमकां ताळणें पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेवंती मरिये देवाची माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेवंती मरिये देवाची माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेवंती मरिये देवाची माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेवंती मरिये देवाची माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेवंती मरिये देवाची माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेवंती मरिये देवाची माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेवंती मरिये देवाची माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेवंती मरिये देवाची माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेवंती मरिये देवाची माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. बगेवंती मरिये देवाची माये, आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वथा. आमेन. ये मोच्या जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, ये कोणाच्या उज्यांतले आमकां निवार, सोमेस्त आत्म्यांक सडकण तुजी
काकुतीचे अधिगस आसल्यांक सरकारोन पाय. विविध भासांचो, जातींचो, धर्मांचो आणि संस्कृतीचो लोक आजच्या ह्या आमच्या देशांत आसचो तो मुळावो एकवट पासळनाशें संविधाना प्रकार हर एकल्याक फावो तें स्वातंत्र्य, सवलत्यो आनी भद्रते लाभाशें आनी हर एकल्या थंय आपूण भारताचो नागरीक म्हणलो देश प्रेम उपजाशें. ह्या तेर्साच्या तिसऱ्या खाणांत मागया तिसरो मिस्तेर हांव कार्मरियेचेर आनी आपोस्तलांचेर पवित्रत्मो देंवता. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमचे सुकयल्या बक्षिसांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निबार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आमच्या पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. हे मोशा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येणकोणाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्याक सटकन तुजी काकुतीची अधिगस आसल्यान सरगार ओन पाय. मरिये मायेच्या कुडी आत्म्या समेत सर्गी घेण्याचो दाबाजो संतोषान आचरण करची भारताची भावार्थी पर्ज जावन आसल्या आमी तिच्या भाग्यवानपणाच्या भावार्थाच्या आनी ख्रिस्ती मोगाच्या मेटांनी चलोवन आमच्या बऱ्या करण्यांनी भावार्थाचो उजवाड आमच्या भोवारी फांकोन सर्गींच्या राजाचो भरवोसो आमचे आनी हेरांतय आसा करूंक कृपा आनी आदार ह्या चवथ्या खणांत मागया. चवथो मिस्तेर हांव कार्मरियेक कुडी आत्मे समेत सरगार घेतात.
आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन बोरले, सुमी तुझे सोवे आसा. श्रिया बेतर तुस देव, श्रिया बेतर तुस देव. भगवती मोरये देवाचे माये, आमा पासून विनंती कर. आता आनी मोरना वेळा, आता आनी मोरना वेळा. नमान मोरये कृपेन बोरले, सुमी तुझे सोवे आसा. श्रिया बेतर तुस देव, श्रिया बेतर तुस देव. भगवती मोरये देवाचे माये, आमा पासून विनंती कर. आता आनी मोरना वेळा, आता आनी मोरना वेळा. नमान मोरये कृपेन बोरले, सुमी तुझे सोवे आसा. श्रिया बेतर तुस देव, श्रिया बेतर तुस देव. भगवती मोरये देवाचे माये, आमा पासून विनंती कर. आता आनी मोरना वेळा, आता आनी मोरना वेळा. नमान मोरये कृपेन बोरले, सुमी तुझे सोवे आसा. श्रिया बेतर तुस देव, श्रिया बेतर तुस देव. भगवती मोरये देवाचे माये, आमा पासून विनंती कर. आता आनी मोरना वेळा, आता आनी मोरना वेळा. नमान मोरये कृपेन बोरले, सुमी तुझे सोवे आसा. श्रिया बेतर तुस देव, श्रिया बेतर तुस देव. भगवती मोरये देवाचे माये, आमा पासून विनंती कर. आता आनी मोरना वेळा, आता आनी मोरना वेळा. नमान मोरये कृपेन बोरले, सुमी तुझे सोवे आसा. श्रिया बेतर तुस देव, श्रिया बेतर तुस देव. भगवती मोरये देवाचे माये, आमा पासून विनंती कर. आता आनी मोरना वेळा, आता आनी मोरना वेळा. नमान मोरये कृपेन बोरले, सुमी तुझे सोवे आसा. श्रिया बेतर तुस देव, श्रिया बेतर तुस देव. भगवती मोरये देवाचे माये, आमा पासून विनंती कर. आता आनी मोरना वेळा, आता आनी मोरना वेळा. नमान मोरये कृपेन बोरले, सुमी तुझे सोवे आसा. श्रिया बेतर तुस देव, श्रिया बेतर तुस देव. भगवती मोरये देवाचे माये, आमा पासून विनंती कर.
आता आणि मरण वेळा, आता आणि मरण वेळा. नमान मोरे कृपेन बोरले सुमी तुझे सोबे असा. श्री अंबेत तुस देव, श्री अंबेत तुस देव. भगवती मोर्ये देवाचे माये, आम्हापासून विनंती कर. आता आणि मरण वेळा, आता आणि मरण वेळा. नमान मोरे कृपेन बोरले सुमी तुझे सोबे असा. श्री अंबेत तुस देव, श्री अंबेत तुस देव. भगवती मोर्ये देवाचे माये, आम्हापासून विनंती कर. आता आणि मरण वेळा, आता आणि मरण वेळा. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या. जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वथा आमेन. ये मोच्या जेजू, आमची पातका आमका बोक्षी. येम कोणाच्या उजांतले आमका निवार. सोमेस्तज्ञा सडकन तुझी काकुटीची अडिगस, असल्याम सरकारून पाय. आवरां सुकी दाड लारां वादळां गुडे कोसळवणी भुंयकांप असल्या प्राकृतीक विकोपांतावन बचाव जावच्या पासत कोरोना आनी हेर मारेकार पिडा देशांतावन न पैंत जावन सर्वांक बरी भलायकी, पिडेस्तांक गूण जावचें देणें, निर्गतिकांक आसरो, भुकेल्यांक खाण जेवण, निरापराध्यांक कैद्यांक सुटका लाभोवंक, काम नासलेल्यांक बरें काम आनी भारताच्या सर्व प्रजेक तृप्तीदायक जिणी सारोवंक सर सवलत्यो लाभय म्हूण हो 5वो खण आमी आतां भेटोवया. हांव खारमरी एक सर्गा संवसाराची राणी म्हणून कुरवार करतात. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावन तुझे रास आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन बोरले सुमी तुझे सोबे असा. श्री अंबेत तुस देव, श्री अंबेत तुस देव. भगवती मोर्ये देवाचे माये, आम्हापासून विनंती कर. आता आणि मरण वेळा, आता आणि मरण वेळा. नमान मोरये कृपेन बोरले सुमी तुझे सोबे असा. श्री अंबेत तुस देव, श्री अंबेत तुस देव. भगवती मोर्ये देवाचे माये, आम्हापासून विनंती कर. आता आणि मरण वेळा, आता आणि मरण वेळा. नमान मोरये कृपेन बोरले सुमी तुझे सोबे असा. श्री अंबेत तुस देव, श्री अंबेत तुस देव. भगवती मोर्ये देवाचे माये, आम्हापासून विनंती कर. आता आणि मरण वेळा, आता आणि मरण वेळा. नमान
मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सोवे असा श्री अमित तुझ देव श्री अमित तुझ देव भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर आता आणि मरण वेळा आता आणि मरण वेळा नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सोवे असा श्री अमित तुझ देव श्री अमित तुझ देव भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर आता आणि मरण वेळा आता आणि मरण वेळा नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सोवे असा श्री अमित तुझ देव श्री अमित तुझ देव भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर आता आणि मरण वेळा आता आणि मरण वेळा नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सोवे असा श्री अमित तुझ देव श्री अमित तुझ देव भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर आता आणि मरण वेळा आता आणि मरण वेळा नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सोवे असा श्री अमित तुझ देव श्री अमित तुझ देव भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर आता आणि मरण वेळा आता आणि मरण वेळा नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सोवे असा श्री अमित तुझ देव श्री अमित तुझ देव भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर आता आणि मरण वेळा आता आणि मरण वेळा नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सोवे असा श्री अमित तुझ देव श्री अमित तुझ देव भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर आता आणि मरण वेळा आता आणि मरण वेळा महिमा बाप आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. आमेन. हे मोजा जेसू आमची पातकां कंबोशी ये कोणाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सज्ञा सरकन तुझी काकुतीची अधिकस आसल्या सरगार ओरपाय नमरण्ये काकुळतीचे मये नमनाच्या जिवा अमृतनी भरोशा तुका उलो मारता आम्ही परदेशीची पाळता या तुकाच्या कोणात असता आस्कार उस्कार सोड आम्ही तुका दान करता
तर तू आमचे शेके हे तुझे काकुळतीचे दोळे आमचेर परते आणि या परदेशा उपरांत तुझ्या खुशीचे बसत विनंती कर भाग्यवंती आवकारीचे आवकारी बसत विनंती कर पवित्र रोजाचे राणी बसत विनंती कर कुटुंबाचे राणी समाधानाचे राणी बसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले भोगोस आमकां येसू मिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले दयाळीक आमकां येसू मिया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची कर तुझे ससाय काले देवाचे भगवंती माये आम्ही येताव आमच्या गरजान आमच्या मागण्या सोप्या परवा करी नका पण सुमेस विघ्नांतले आमकां सदां निवार आनंद बरीत आणि सदैव आवकारी भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मोरणानी जिवनपणा वरवीं सासनाच्या बाचेवीचे इनाम आमकां जोड दवरला भाग्यवंत आवकार बरेचे भोव पवित्र रोजरीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटा पिलासो आमी फाटलाव करीसो आनी तांतू बसयले आमी जोडीशें कर म्हण आमी तुज्या लागीं परताव त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्गाशी आसणार आसचे आमचे मायेक मान करण आता आमी गीत गावया. स्वर्गासियासना आसचे मोरिये नमो तुका मोरिये नमो तुका स्वर्गासियासनाराचे मोरिये नमो तुका मोरिये नमो मोरी आमची राणी सरकार सैतान सरता सरकी सोसर धलबा तिच्या पाया पडता तिच्या पायांक पडटा स्वर्गासियासनाराचे मोरिये नमो तुका मोरिये नमो तुका मोरे आमचे माये सरकार तू रास करताय दयेन तू दी आमकां कळानातली ससा कळानातली ससा स्वर्गासियासनाराचे मोरिये नमो तुका
जेसेची ताली तू सुखरूप प्रकाश देऊन सो तुझे तावनूस लाभलो सोडवून दार मुनशा सोडवून दार मुनशा सर्गासी वासनाराचे मोरिये नामो तुका मोरिये नामो तुका मैमे मुरी माये तू कामी वाकंता ए दयाळी माते तुझी ससाई मागता तुझी ससाई मागता सर्गासी आसनाराचे मोरिये नामो तुका मोरिये नामो तुका सर्गासी वासनाराचे मोरिये नामो तुका मोरिये नामो तुका मोरिये नमो तुका मोरिये नमो तुका मोरिये नमो तुका मोगाच्या भाऊ भयणीनो मोरयमाच्या स्वर्गारोहणाचे फेस्त फाल्यांच्या दिसा आचरण करच्या संदर्भाचेर हे मागण्या विधी आमी चलयते आसा देवाचे उतर आयकून एक नियाळ ह्या संदर्भाचेर आमी आयकुया आनी हाका तयार जावन देवाचें उतर आमी आतां आयकुया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो सान लुकान बरयल्ली सुवार्त अध्याय 1 वोळू 30 आनी 9 तावन 50 आनी 100 पर्यंत त्यावेळी देवदूतान मरियेक नमान करून थोड्याच दिसांनी मरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवान धांवी गेली थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिने नमान केलो एलिझाबेथीन मरियेचो नमान आयकताच तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणली स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे खुशीचें फळ म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हजे बेट्याक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडताच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली सर्वेस्परान आपणा कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सत्मान दिली तूं कितली भागी तवळो मरी म्हणू लागली म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारका थंय संतोषान उडता कित्याक आपल्या किरकोळच्या रामदासीचेर ताणें दया दिश्ट गेली देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासो तो विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंतो ताचें नांव आपणाक बियेतलांचेर दया दाखयता तो काकुळत संतते तावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयलां आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पाट आयल्यात पदवेदारांक उंच आसना तावन ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धाडल्यात आमच्या पुर्वजांक दिल्ले भासवणेक ताणें पाळो दिवन आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो उडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्रामाक आनी ताच्या संततेक सदांकाळ मरी चड उणे 3 म्हयने
एलिझाबेथ सांगात रावली उपरांत आपल्या घरा पाठी गेली. देवाचे उतर हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, फाल्यांच्या दिसा आमकां सर्वांकी भारताच्या परजेक व्हडा संतोष असो दीस आणि भारतान जियोवच्या क्रिस्तावांक कातोलीक क्रिस्तावांक दोडतो संभ्रम. या स्वातंत्र्य मेळलेल्या दिवसाचे आचरण करता आसतना आमची सर्गीची आवय मोरी आमची माय तिका कुडी आत्म्या समेत सर्गार घेतलेले फेस्त आमी आचरण करता. आणि सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक ती दोडो संभ्रम म्हणून आमी म्हणयता. आमच्या देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळो दीस, आमच्या सर्गींच्या आवय कुडी आत्म्या समेत सर्गार घेतलो दीस आणि असल्या भागी दिसा आमचो पात्रोन सांत आंतोन जल्मलो दीस आसा. थोड्या गांवांनी सांत आंतोनीचो जल्मा दिवसी आचरण करतात. श्रीलंकाक गेल्ल्या वेळार ते म्हणटाले थंयसर व्हडा संतोषान आणि संभ्रमान सांत आंतोनीच्या जल्मा दिसाचो आचरण ते करतात म्हणून. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, या फेस्ताच्या संदर्भार आमी आज ही मागण्या विधी सोलोवन व्हरता आणि असल्या ह्या संदर्भाचेर ह्या फेस्ताचो अर्थ आमी नियाळचो आणि आमी या देशाचे खरे नागरीक जावन कशे जीव येता म्हणून ह्या वेळार थोडो नियाळ आमी करचो. 1950व्या वर्सा नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर तोवळचो आमचो पापसाहेब पापा पियूस 12वो हाणें आपल्या आपोस्तोलीक पत्रांत मोरियमाच्या सर्गींग येण्याचे हे फेस्त ताणें परगट केले सगळ्या संवसाराक. मिनिसिफितेमोस देयूस म्हणल्या या पत्रांत ताणें हे फेस्त ताणें परगट केले. तोवळ पर्यंत पवित्र सभेंत हे फेस्त नातिल्ले म्हूण न्ही, हे आसले फेस्त आणि या फेस्ताची प्रक्रिया चलता आसतना संवसारभर बीस साहेबांनी कार्दिनालांनी देवशास्त्रींनी सुमार लागीं 2000 पत्रां पाप साहेबाक बरयल्ली म्हणून आमकां या फेस्ताची चरित्र सांगता. मोरियमाचे सर्गींग येणे, कुडी आत्मे समेत तिका सर्गार घेतलें फेस्त आणि हे सत परगट करी जाय पवित्र सभेन म्हणून हे पत्र तयार करता आसतना इतल्या जाणांनी पाप साहेबाक विनंती केल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, खंयचेय फेस्त आचरण करता आसतना ताका एक इतिहास म्हणून आसता. खंयच्याय फेस्ताक एक इतिहास म्हणून आसता. ह्या फेस्ताचो इतिहास आमी पळयल्यार आमकां कितें पळोवंक मेळटा की म्हूण सांगल्यार पवित्र पुस्तकांत मोरी माई तिका केदाळ सर्गार घेतलें हे पवित्र पुस्तकांत आमकां खंयच्या गाडी पळोवंक मेळना. सांता भक्तांची फेस्तां आमी आचरण करता. ते मरण पावल्या दिसाचे फेस्त आमी आचरण करता. मोरियमाचे जल्माचे फेस्त आचरण करता, सोम्ये जेजूचे जल्माचे फेस्त आमी आचरण करता आणि तशेंच सांत जोआंव बावतिस्ताचे जल्माचे फेस्त आमी आचरण करता. हेर सांता भक्तांच्या मरणाचो दीस आमी संभ्रमता. मोरियमाच्या ह्या फेस्ताक पवित्र पुस्तकाचो कितें आधार आसा म्हणून आमी पळयल्यार खंयच्याय कडेन एका जाग्यार मोरियमाच्या मरणा उपरांत देवान तिका सर्गार उबारून मेल्लो उल्लेख आमकां खंयसरी पळोवंक मेळना. हाचो अर्थ हो न्ही की पवित्र पुस्तकांत आमकां ते पळोवंक मेळना देखून हे फेस्त आधारा रहित म्हूण न्ही. लांब चरित्र आसा. लागीं 4थ्या शतमानांतावन हे फेस्त सोलोवन हाडताले म्हणल्याक धाकलो आसा.
सोव्या शतमानातावन या फेस्ताचो दबाजो चलतलो म्हणून आमकां दाखलो आसा. पवित्र सभेचे चरित्र आमकां सांगता. पवित्र पुस्तकांत एक निर्दिष्ट उल्लेख ना तरी आमी पोरण्या सोल्ल्यातावन नव्या सोल्ल्यातावन वांजेलातावन 3 उल्लेख आमी सांगता गेल्यार गुंतल्यार खरेंच सायबिणीक सरकार कुडया समेत उबारवेल्या म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा. ह्या फेस्ताच्या जागरणेच्या मिसाक पयलें वाचप आसा पयलें इतिहासाचें पुस्तक 15वो अध्याय. आनी तातूंत आमकां कितें पळोवंक मेळटा की म्हूण सांगल्यार दावीद रायान सोल्ल्याची आर्क पेट ती दाविदाच्या नगरी व्हडा संतोषान ताणें हाडलेली आमकां पळोवंक मेळटा. किन्नरी वाजंत्रां आनी ताच्या मागीर गितां गायनांनी व्हडा संभ्रमान ही सोल्ल्याची आर्क पेट ती दाविदाच्या नगरी हाडलेली आमकां पळोवंक मेळटा. जेरुसलेमांत देवळांत ती स्थापन करून दवरली उपरांत ह्या सोल्ल्याच्या आर्क पेटेक साल्मावरायान व्हड देवाळ उबारलेलें. आनी त्याच प्रमाणे आमी पळयता त्या सोल्ल्याच्या आर्क पेटांत कितें आसा म्हळ्यार देवान इस्रायल प्रजे लागीं केल्ल्या कराराचो संकेत 10 उपदेशाच्यो फळयो त्या सोल्ल्याच्या आर्क पेटेंत आशिल्ल्यो. इस्रायल प्रजेक उडासाक हाडच्या खातीर देवान तांच्या लागीं केल्लो करार तांकां उडासाक हाडच्या खातीर ते 10 उपदेशाच्यो फळयो त्या सोल्ल्याच्या आर्क पेटेंत दवरलेलो. आनी त्या लोकां मदें एक फातयेणी आसली. ती कितें म्हूण सांगल्यार कोरोस देव ह्या सोल्ल्याच्या आर्क पेटेंत थंयसर हजर आसा म्हणून. आमी पळयता ह्या गणिताक समानांतर जावन आतां आमी आयकलें सुवार्तेचें वाचप आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा. मोरी माई दुतान सांगलेल्या वेळार एलिझाबेथ गर्भेस्त जाल्या म्हूण सांगल्या वेळार ती धांवाधांवी जुदेयाच्या दोंगराळ प्रदेशाक वता. आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार मोरी माई एलिझाबेथीक नमन करता आसतना एलिझाबेथीन कितें म्हळें मोरी मायेक, सोम्याच्या मातेन म्हज्या भेटेक येवचे भाग म्हाका खंय तो न्हू फावो जाले. एलिझाबेथीक कोणें सांगलें मोरी माई सोम्याची आवय म्हूण. कोणें सांगलें म्हूण सांगल्यार आमी पवित्र पुस्तकाची उतरां बरींकर पळयल्यार आमकां कळटा पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान बरोवन एलिझाबेथीन उतरां सांगली. ते कितें म्हूण सांगल्यार म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हज्या बेट्याक येवचे भाग म्हाका खंय तावन फावो जाले. आनी ती म्हणाली तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडलो सो म्हज्या गर्भांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली. पयलें इतिहासाचें पुस्तक दावीद राई सोल्ल्याची आर्क पेट काण घेवन व्हरता आसतना तो नासोवन गेलो, पदां म्हणून गेलो, गितां गायनांनी ताणें सोल्ल्याची आर्क पेट वेली. कितलो संतोष बरी तो आसलो की म्हूण सांगल्यार सावलाची धूव जनाल्यांतल्यान भायर पळयता आसतना दावीद राय पळोवन हांसली खंय. कित्याक म्हळ्यार दावीद रायाच्या आंगार वस्तूर नातले. कितलो संतोष ताका जाल्लो ती सोल्ल्याची आर्क पेट हाडटा आसतना. आनी आमी पळयता मोरी माई एलिझाबेथीची भेट करूंक गेल्ल्या वेळार तिच्या गर्भांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली. कित्याक म्हळ्यार जुआंव बावतिस्त एलिझाबेथीच्या गर्भांत आसलो तरी तो वळखलो आपणाक कोण मेळोंक आयला की म्हणून. सोम्याची माता आनी तिच्या गर्भांत आसलो सोमी थंयसर आयला म्हणून ताणें वळखून घेतलें. आनी आमी पळयता उपरांत मरी माय ती थंयसर गीत गायता. आनी त्या गितांत कितें म्हणटा, त्या गितांत ती कितें म्हणटा म्हळ्यार हाचे उपरांत ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. त्या गितांत मोरी माई खुद्द म्हणटा ह्या उपरांत सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. अशें म्हळ्यार कशें पोरण्या सोल्ल्यांत आर्क पेटेंत त्या घराराचो उडास 10 फळयो थंयसर आशिल्ले ताचो उडास आसलो की तेच प्रमाणे नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता देवाचो खरार मनशा लागीं ताचो तूं स्वंत पूत
मरियमाच्या गर्भांत आसा आणि मरियमाय जावन आसा सोल्ल्याची आर्क पेट. आणि आम्ही पळयता जुआव केल्ल्या उगडापणाच्या पुस्तकान जुआव केल्ल्या उगडापणाचे पुस्तक बरयल्ले सुमार सोल्ल्याची आर्क पेट पोरण्या सोल्ल्यांत ती धाड गेल्ल्या वेळार थंय जावन जेरुसलेमाच्या टेंपलात जावन व्हरून गेल्ले दुस्मान मागीर तांकां ती पळोवन वतली पळोवंक मेळोंक ना. आनी असल्या संदर्भाचेर ती आर्क पेट देवळांत सोरून व्हेल्या उपरांत 5 शतमाना उपरांत जुआव उगडापणांत ते ताका केल्ल्या उगडापणांत तो कितें पळयता म्हळ्यार 11वा अध्याय आनी 30 आनी 9वी ओळ तांतू आमकां पळोवंक मेळटा. जुआव दर्शन देखता सर्गीचे आनी त्या दर्शनात तो कितें पळयता की म्हणून 12वा अध्याय पयली ओळ आमकां दाखोवन दिता. तो एका स्त्रियेक देखता. कसली स्त्री? सुर्याक न्हेसिल्ली स्त्री. आनी कितें आसा तिच्या तकलेर 12 नेकेत्राचो मुकुट आसा आनी तिच्या पांयां तळा चंद्र आसा. आनी कोण ही स्त्री? ती जावन आसा नव्या सोल्ल्याची 9वी आर्कपेट. जेरुसलेमांतली आर्कपेट नपयसल्ली आनी असल्या संदर्भाचेर जुआव ताच्या दर्शनात पळयता सर्गीच्या राजांत थंयसर सोल्ल्याची आर्कपेट ती जावन आसा मरी माय. थंयसर ताका दर्शनांत पळोवंक मेळटा. सूर्यो ती न्हेसल्या 12 नेकेत्रां जावन आसात इस्रायलाच्यो 12 कुळयो. मोगाच्या भाव भयणीनो, रॉबर्ट बेल्लार्मिन 16व्या आणि 17व्या शतमानात इटलींत जियेल्लो एक भाग्यवंत मनीस कार्दिनाल जाल्लो. तो 1930व्या इसवेंत ताका सांत म्हणून फासारलो पवित्र सभेन. तो कितें म्हणटा की म्हणून सांगल्यार आमी कशें पात येवचें. देवाच्या पुताक आपल्या गर्भांत वावयल्ली स्त्री ती मातयेंत माती जावन गेली म्हणून आमी कशें पातये वेता. साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार आमी सिंधीच्या बुधवारा दिसा आयकता उतरां उडास कर ये मनशा तू धुळीत जावन आयिल्लोय धुळीक तू पाटी वेतलोय. पूण मरियमाच्या जिणेंत अशें न्ही. ती सैमाच्या पातका विणे गर्भी सांबाळिल्ली. तिचे थंय पातकाचें खत नातिल्लें आनी असल्या संदर्भाचेर देव कशें तिका मातयेंत कुसोवन सोडता? बिलकुल ना. देव तिका कुडी आत्म्या समेत सर्गार उबारून व्हरता. पूण सोम्य जेजू क्रिस्ताच्या मरणांत ती वांटेली जाता. मरण मनशाच्या पातकाक मेळची शिक्षा जावन आसा. मरियमाई ती पातकाच्या शिक्षे खातीर मरण पावली न्ही. बगार सोम्य जेजूच्या मरणांत ती वांटेली जाता आनी उपरांत देव तिका कुडी आत्म्या समेत सर्गार उबारून व्हरचें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी असल्या पाठतळाचेर एक फाल्यांच्या दिसा आमच्या देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळलो दीस. स्वातंत्र्य म्हळ्यार कितें? आमकां खुशी आयले बरी जियोवचें. सामान्य जावन आमी चिंताव तशें म्हाका खुशी आयले बरी हांवें जियोवचें तें म्हजें स्वातंत्र्य. आनी म्हज्या कुशे कोणी आड हाडटा जाल्यार म्हाका राग येता. मागीर हांव प्रतिक्रिया दिता उपराडटा. आमच्या देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या दिसा आमकां कितें आयकूंक मेळटा? कितें आयकूंक मेळटा म्हणून सांगल्यार आदल्यांनी अशें केलें आनी ताच्या मागीर आमचो गांवान दुबळिकायेक पावयलो तांणी सोर्ण व्हेलें आनी ताच्या मागीर असलें दुरसोणें आमकां आयकूंक मेळटा. आमच्या देशाच्या आडळते वेवस्थेन म्हाका कितें पळोवंक मेळटा? कोण अधिकारार आसात गी ते एक अवकाश म्हूण घेतात. कितलें हांवें जोडी येता कितलें हांवें करी येता म्हणलें चिंतप तांच्या मतीन आसता. लोक कितें पळयता लोक कितें पळयता की म्हूण सांगल्यार ते आमकां कितें मेळटा आमकां कितें दितात म्हणून पळयतात. असल्या संदर्भाचेर मरियमाच्या जिणयेंत न्हू थोडे संगती आमी आमच्या गमनांत दवरच्यो आनी ते जिवोवंक प्रयत्न करचे. पयलें जावन आसा मरियमाय सदांच देवाच्या कुशेक खाल जावन जियेली.
लुकान बरिल्ली सुवार्थ 11వ अध्याय 27-28 ओळो थंयसर एकली स्त्री म्हणटा भागी स्त्री तुका गर्भांत ववयल्ली आनी तुका पानो दिल्ली म्हणून आनी जेजू कितें जाप दिता जेजू म्हणटा कोण देवाची खुशी करतात ती जावन आसा म्हजी आवय भाव आनी भयण आमी लुकाच्या पयल्या अध्यायान पळयता गब्रियल दुतान मरियमाक खबर हाडल्या वेळार तू गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक तू प्रसूत जातले ताका परमोन्न तसो पूत म्हणून आपयतले दाविदाचे राज्य आसन सर्वेस्पर देव ताका दितलो जाकोबाच्या 12 कुळयांचेर तो आडालते चलयतलो अशें म्हणून सांगल्या वेळार मरियमाय विचारता हांव अजुनी आऊंकवार हें कशें घडचें आनी देवदूत तिका म्हणटा हे घडता पवित्र आत्म्या वरवीं तुजे थंय आनी त्या वेळार मरियमाय म्हणटा तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं आनी त्या देखून आमी पळयता मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या संवसारांत कोणे तरी सोम्याची खुशी जारी केल्या जाल्यार तांतू प्रथम जावन आसा मरी आमची माय तिचे तितली देवाची खुशी पाडलेली व्यक्ती दुसरी ना सोम्या जेजूचो फाटलाव केला सक्कड मनशांपैकी प्रथम स्थानार आसा मरी आमची माय ताका आपल्या गर्भांत ववयल्या त्या घडयेतावन कुर्सार उमकळटा पर्यंत जेजूच्या मेटांनी ती चल्ली आनी त्या देखून ती देवाची खुशी जाणा जाल्ली विधेयपणान जिणी जियेल्ली व्यक्ती जावन आसा ती जावन आसा सेवेची व्यक्ती एलिझाबेथ गर्भेस्त जाल्या म्हणटा आसतना ती धांवान धांवी बेता एलिझाबेथीक मेळोवंक कितें करूं तिची सेवा करचे खातीर आनी ताच्या उपरांत आमी पळयता मरी माई ती जावन आसा पेल्याचो हुस्को आसची व्यक्ती आनी एकल्याच्या कश्टां पावची व्यक्ती काना नगरांत वायन उणो पडलेल्या वेळार ती कालां करता म्हळ्यार जेजू लागीं म्हणटा तांकां वायन उणो पडला त्या जाग्यार हेर कोणी आसल्यार कालें करता आसले हांसता आसले आनी म्हणटाले हाका इतली तांक नासल्यार कित्याक आपय जालें सैऱ्यांक म्हणून केन्ता आसले केळकुळां करताले पूण मोरी माई तांचे कश्ट समजता तांकां थंयसर जावची नालिसाय समजता आनी आपल्या पुता लागीं वचून तें असर कर्ण थंयसर उणें पडुल्लें तें भरती करून दिता मोरी माई मागण्याची व्यक्ती हे सक्कडी ती करूं शकली कित्याक म्हळ्यार ती मागण्याची व्यक्ती आमी पळयता तिसरो मिस्तेर आनंदसो पवित्र आत्मा आपोस्तलांचेर आनी मरियमाचेर देंवता त्या सक्कड भिवून गेल्ल्या आपोस्तलांक सांगाता दवरलें मरियमायन तांकां प्रेरण दिवन तांकां मुखेलपण दिवन ती तांच्या सांगाता आसली मागण्यांत आसली देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या संदर्भाचेर आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळां ह्या देशाचे नागरीक जावन जियेत आसतना आमी मरियमाची देख घेवची स्वातंत्र्य म्हणून सांगल्यार खुशायेले बरपणान जियोवचें न्ही बगार जबाबदाऱ्यान जियोवचें आमी आमच्या देशाक कसली सेवा दिवं येता निस्वार्थपणे आमी आमच्या समाजांत कश्ट जाल्या मनशांक ते कसो हुस्को दाखोवं येता आनी आमी कशें आमच्या जिणेंत आत्मीक जिणेंत भोव अपुर्बायन देवाक मेसवोवच्या रितीन जियोवं येता अशें जर तर आमी केलें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो मरियमाच्या देखीकाल आमी सोम्या जेजूचे खरे पाटलावदार जाता आनी ह्या देशाच्या उदरगते खातीर आमी आमचो वांटो खंडीत जावन दिल्ले बरी जातलें देखून फाल्यांच्या दिसा हे फेस्त आचरण करच्या संदर्भाचेर ही मागण्या विधी आमी सोलोवन व्हरता आसतना आमकां मेळचो संदेश हो जावन आसा मरियमाचे स्वर्गारोहण आमकां हर एकल्यां की बरवसाचें किरण कशें मरियमाई ती जियेल्ल्या त्या समर्पित जिणयेक लागून भावार्थी जिणयेक लागून देवान तिका सरकार उबारून वेली तशेंच आमच्याय जिणयेंत आमी जर तर विश्वासाची जिणी जियेता जाल्यार भावार्थाची जिणी जियेता जाल्यार आमकां देव एक दीस सर्गीच्या राजांत उबारून व्हरतलो मरियमाचें स्वर्गारोहण आमकां हर एकल्यां की बरवशाचें किरण अशें जियोवंक आमी मरियमाय लागीं मजत मागया विनाती कर म्हूण मागया आनी अशें आमी देवाक मानवल्लीं मनशां जावन जियोवंक प्रयत्न करया
मोगाच्यानो निमाणे गीत आसा ओफीर भांगारान नेटोळ मोरयमाच्या मानाक आमी आतां गायता आनी त्या फुडें एक दोन शब्द देव बरें करूं म्हणचे हे आज आमी ही मागण्या विधी हांगासर आसा केल्या थोड्या दिसां आदीं आसूं सावन सायबिणीक भेटोवन दिल्लो हो ग्रोट्टो आमी हांगासर आसा केला आनी पयले फावटी ह्या वर्सा ही मागण्या विधी आमी हांगासर चलयता आनी असल्या संदर्भाचेर तुमकां सगळ्यांकी फादर आल्बन रोड्रिगस आज हांगासर तेर्स सोलोवन व्हेल्लो पाद्राब आमचो आडळतेदार नवो आनी तशेंच फादर रोशन डिसोजा आमचो सहायक निर्देशक हांच्या तशेंच आमच्या आसऱ्याच्या सर निवासींच्या नांवान तुमकां समेस्तां की भक्तिकांक आनी तशेंच सर भाव भयणीक ह्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता आनी तशेंच स्वातंत्र्य दिवसाचे शुभाशय तुमकां पाठयता आनी तशेंच आमी पळयता हांगासर भोव सोबीत रितीन गायन केल्यांत आनी ताचें मुखेलपण घेतलां श्री विन्सेंट फर्नांडीस मोगाची ल्हारां ख्यातीचो तो कंतारां ताणें हांगासर तांकां तरबेती दिवन भोव अपुर्बायेन आमकां कुमो केल्या 12 जाणांनी आमकां कुमो केल्या तांचो सगळ्यांचो हांव उपकार बावडतां आनी देवाची आशिर्वादां धाराळ मापान तुमचेर समेस्तांचेरी आनी सर्वांचेरी मागता देव बरें करूं. सूर्योसन नामान करतात नेकेत मुकुट विणतात
सूर्योत्सनामान करतात नेकेत्रा मुकुट विणतात मोरिये मायेच्या मस्तका आजाकुल भक्ती गायतात नमांतिका करतात स्वर्ग आणि संसारा मुर्रा संगी मिळून कयातिका नामान कृपेवंती माये प्रणाम करया मोगन मधुर तळ्यानामी गव्यातीचे भजन सूर्या चंद्रा सोवे कयामी वंदन मुर्रा संगी मिळून कयातिका नामान कृपेवंती माये प्रणाम करया मोगन मधुर तळ्यानामी गव्यातीचे भजन सूर्या चंद्रा सोवे कयामी वंदन ओफीर भांगारात नेसून कुलपेशेल्या नेटून सोपतासे संसाराची राणी सरकार सिंहासनात देखता ती मोगल दिसला सरपळ्या तिचे चरणी ओफीर भांगारात नेसून कुलपेशेल्या नेटून सोपतासे संसाराची राणी सरकार सिंहासनात देखता ती मोगल दिसला सरपळ्या तिचे चरणी सरपळ्या तिचे चरणी सरपळ्या तिचे चरणी सरपळ्या तिचे चरणी मोगल पुत्र सोवे अवकार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान सुखचे कृपेन यर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे पुताचे पवित्रत्वाचे नावे आमेन.